आयज आमी 26 जानेवारीच्या निमतान आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह केल्लेली आसा. आयज तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या वॉर्डाक हांव जवळ जवळ आतां 3 फावटी इलेक्ट जाल्लो आसा. हांव 15 वर्सां लोकप्रतिनिधी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचो कावन्सिलर म्हणून काम करीत आसा आनी 2 टर्म म्हाजे अशें आहा की तेन्ना हांव पडलोलो पूण हांव सोशल वर्क काम करीत आसा. म्हणजे 25 वर्सां 5 टर्म म्हणजे 25 वर्सां हांव ह्या वॉर्डाक प्रतिनिधित्व करता. आयज म्हाज्या वॉर्डान खुबशीं कामां केल्लेलीं आसा. आयज तुमी पळयत जाल्यार ते मॅक्सिमम जे रोड आहा पळय ह्याच वॉर्डान म्हाज्या ते 15 मिटरचे रोड आसा आनी फूल हॉट मिक्स केल्लेले आसा. आयज आमच्या ऑनरेबल MLA तेणी हेल्पान आमचो अंडरग्रावंड जेन्ना सिवेज आसा पळय ती सिवेज फूल न्यू सिवेज केल्लेली आसा. ते पयले हेचे पायप आसलेली भिडाची पायप आसली ती आमी एक्रेलिक पायपां घातलेली आनी फूल अंडरग्रावंड सिवेज केल्लेली आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार मेजर प्रोजेक्ट पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान आयज ओल्ड पॉवर हावस आमी तुमी पळयता 1-3 फ्लोर उबे जाल्लेले आसा. हांगा एक व्हडलो हॉल येता. आमच्या बायणा एरियेन हॉल हे नासलेलें. हे हॉल खंय तरी घडोवन हाडपाची म्हाका एक इच्छा आसलेली. आयज ते हॉल आमचे कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता आयज एक येता ते एका वर्सा भितर हांगा आमचे हे हॉल रेडी जातले आनी सकयल शोरूम जातले. आयज तुमी पळयता हांगा बारीक बारीक गाडे आहा आमचे बारीक बिजनसमॅन गाडे तांकां गाड्यांक लागून खंयच जागा नासली सो तांकां आमी एक अशी जागा केल्या भितर बारीक बारीक गाले केलेले आहा तांकां थंय एक रिहेबिलिट करपा लागून केल्लें आसा. मेजर प्रोजेक्ट आहा म्हाजो एक कारकिर्दीत. हेच्या भायर आमचे ऑलरेडी हे गार्डन जे म्युनिसिपल गार्डन आहा ते गार्डन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलें आहा. टेंडरींग प्रोसिजर जाल्ले आहा. फक्त टेंडर सुद्दां जाल्लेले पूण ते खंयचे तरी एक गार्डन म्हणजे ओपन स्पेस ते आमी जेन्ना ते प्रोजेक्ट करतना ते बिल्डींग कंक्रीट सायडीक सुबेस येयले म्हणून तांकां रिटेंडर करचें पडलें. मातसो प्लॅनिंग चेंज करून ते गार्डन ऑलमोस्ट रेडी जाता. हो असो व्हडलो मेजर प्रोजेक्ट म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेले आसा. म्हाज्या वॉर्डान जे बारीक जाग्याचे फुटपाथ म्हण ही बारीक बारीक कामां मागीर सतत चालूच आसा. नाला बांदपाचो गटर बांदपाचो फुटपाथ बांदपाचें. आयज म्हाज्या वॉर्डान तुमी पयलें आसतलें एक गटर असो आसतना की विदावट स्लॅब फूल कवर्ड स्लॅब आसा. फाटी अशें जातालें एक टायम असो येतालो की म्हाज्या गटराक धांपपाक कांय नासलेलें स्लॅब कांय नासलेलें ते सुद्दां आमी फूल वॉर्ड म्हाजो कवर केल्लो आसा. म्हाज्या वॉर्डान कांयच अशें मेजर काम अशें कांयच ना. मॅक्झिमम कामां जाल्लेलीं आसा विथ द हेल्प ऑफ आमचो स्टेट गव्हर्मेंट जावं म्युनिसिपलिटाक आमी तें फंडींग दिता. आमचो आमदार फंड हाडटा आनी ते आमी फूल 100% युटिलायज करतात. एक समज सक्सेसफूल कावन्सिलर जातलो किंवा सक्सेसफूल लिडर जातलो जाल्यार तेणी 100% फंड युटिलायज करपाचें आसता. तशें म्हाज्या वॉर्डान म्हाका जितलें काम दिता म्हाजें कितें काम आहा पळय तें 100% केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता हेच्या वयर जे कोणाचें एक्सपेक्टेशन आहा पळय तें सुद्दां हांव 100% पूर्ण करपाक प्रयत्न करतलो. प्रजासत्ताक दिनाचे उर्मीत परबी दिता आणि 26 जानेवारीच्या निमतान आयज आमी वॉर्ड नंबर 12चे सगळे कार्यकर्ते जे आसा आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह असो ठरयलेलो आसा. क्लिननेस ड्रायव्ह आमी 8 दीस कार्यक्रम चलतलो आणि आयच्यान ही सुरवात जाल्लेली आसा आणि आमी पूर्ण भाग जो आसा वॉर्ड नंबर 12चो पूर्ण भाग जो आसा हो आमी निवळ करतले. जावं ते रोड स्वीप म्हण नाका आणि सगळ्यांक लोकां कडेन विनंती करता ह्या भागांतले सगळे विनंती करता की कोणाच्या घरातले समज काम चालू आसा जावं कितें ते सगळे तुमी सकयल हाडून दवरचे आणि जे कचरो आसा तो आमी सगळं निवळ करतले. 8 दिसान तुमकां दिसतलें की हो जो वॉर्ड नंबर 12 आसा हो पूर्ण स्वीप जातलो. आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम वॉर्ड नंबर 12 करता. जावं 15 ऑगस्ट म्हण नाका जावं 19 डिसेंबर म्हण नाका आणि 26 जानेवारीच्या निमतान आमी हो वेगळो असो कार्यक्रम आमी ठरयला. सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की तुमी ह्या कार्यक्रमाक सगळे सहभागी जावचे आणि आमच्या ह्या मोहिमेक आमकां यश दिवचें.